नादले आमदार दामू नायक आता भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष. दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा फाल्यां शेनवाराक जातली. वेंचणूक प्रभारी सुनील बन्सल दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतले. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. हातूंत दिलीप पर्वळेकर, वासुदेव गांवकर आणि सुवर्णा तेंडुलकर या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल हांचे कडेन मतदार अर्ज दिलो. इंटरनेट सर्व्हर डावन जाल्ल्यान जीएमसीत पेपर नोंदणी करपाक दुयेंतींच्यो लायनी लागिल्ल्यो. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विचारले तेन्ना सर्व्हर डावन जावप ही जीएमसीची चूक न्हय अशें तो उलयलो. फुडल्या कांय वर्सांत रोबोटीक शिक्षणांतूय गोंय भारताचें नेतृत्व करतले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. बंगळूर आनी पुणे सारकिल्ल्या शारां कडेन तुळना केली जाल्यार गोंय कोडिंग आनी रोबोटिक्साच्या बाबतींत खूब मुखार आसा. कोडिंग आनी रोबोटीक शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी रिकाम्यो सुवात्यो उरच्यो नात अशेंय मुख्यमंत्री उलयलो. काक्राच्या लोकांनी सांतेनेच्या उदका पुरवण विभागाक भेट दिवन सहाय्यक अभियंता सरिता शिरोडकरांचे उपकार आठयले. अधिकाऱ्यांनी सारकी कामां केली जाल्यार मंत्र्यांच्या फावराची गरज पडना अशें काक्राच्या थळाव्यांचें म्हणणें. कितलींशींच वर्सां काक्राच्या लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटाले. फाटल्या 1.5 म्हयन्या आदीं काक्राच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खाते कडेन गांवांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली.
गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हाका जेणे गौरव श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जालो. फुटबॉल खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या बद्दल भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी कुलासो हांका पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. खेळा प्रशिक्षणांत प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळोवपी आर्मांडो कुलासो हो पयलो गोंयकार थारला. मुख्यमंत्र्यांची तोखणाय करून आता वेन्सी आदलो आमदार चर्चिलाचीच भाषा उलोवपाक लागला. उदरगतीचे बाबतीत भाणावलेत कसलेच बदल जावना. बदल जाला तो फक्त आमदाराच्याच भाशेत. गोंयांत हे बदलले चित्र दिल्लीची विधानसभा वेंचणूक जाल्या उपरांतूच स्पश्ट जातले अशें डिक्सन म्हणटात. मडगांव भलायकी केंद्राच्या दुरुस्तीचे काम 21 जानेवारीच्यान सुरू जातले. तशेंच दक्षिण गोंयच्या दर एका उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत घराचे नियमितीकरण करपा खातीर मेगा कॅम्प आसतले अशी माहिती मंत्री आलेक्स सिकेरान दिली. शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत सिकेरान जनता दरबार घेतली. हातूंत संरक्षण वणत, गटार दुरुस्ती तशेंच हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर मंत्री आलेक्स सिकेरान लोकां वांगडा चर्चा केली. पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ निमणे शर्मिला वालावलीकारांच्या गळ्यात पडली. शुक्रारा जाल्ल्या पंचायत मंडळाच्या बसकेत तांची बिनविरोध निवड जाली. हे बसकेक 7 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांव कुशीक आशिल्ले खणखंदक असुरक्षीत आनी धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. व्यावसायिक आस्थापनांनी आणि हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन घाणयारे उदकाचें कनेक्शन दिवचें ना जाल्यार संबंधिताची उदकाची जोडणी बंद करतले असो इशारो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिलो. कोलवा वाठारांत एसटीपी प्लांटाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. गोंय सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 17 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदली जाल्या. तशेंच 6 IAS अधिकाऱ्यांक नवीन खात्याचें वांटप केलां. IAS अधिकारी A. अश्विन चंद्रू हांची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो सचीव म्हणून नेमणूक केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी शुक्रारा नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार 2024 भेटयले. संवसारीक बुद्धीबळ चॅम्पियन डी गुकेश, पॅरिस ऑलिंपिकात 2 पदकां जिखिल्ली मनू भाकर, दादल्यांच्या हॉकी पंगडाचो कॅप्टन हरमनप्रीत सिंग आणि पॅरिस पॅरालिम्पिकांतलो भांगरा पदक विजेतो प्रवीण कुमार हांकां प्रतिष्ठीत मेजर ध्यानचंद्र खेलरत्न पुरस्कार दिवन भोवमान केला. मजगती अर्जुना पुरस्कार वट्ट 32 खेळगड्यांक फावो जाला. आधार कार्डातली माहिती अपडेट करपा खातीर UIDAI आनी नागरिकां खातीर माय आधार ह्या पोर्टला वरवीं फुकट सेवा उपलब्ध केल्या. ही सेवा 14 जून 2025 मेरेन फुकट आसतली. तशेंच UIDAI ची मान्यताय आशिल्ल्या खंयच्याय आधार केंद्रांतल्यान 50 रुपये शुल्क भरून आधार अपडेट सुविधा घेवपाक शकतात. नागरिकांनी आधार नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन 10 वर्सांनी वळखपत्र पुरावो, नामो आनी हेर माहितीच्या पुराव्या सयत एकदा तरी आधार कार्ड अपडेट करपाचो सल्लो दिला. आधार अपडेट दवरिल्ल्यान जीण सोपी जावपाक तशेंच सेवांचो लाव घेवपाक मजत जाता. तशेंच आधार कार्डातली माहिती अचूक उरता त्या खातीर लोकांनी ह्या सेवेचो लाव घेवन आपल्या आधार कार्डातली माहिती अपडेट करून घेवची. समाज कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमाती OBC आनी आर्थीक नदरेन फाटी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ले राज्य आनी केंद्रीय पातळीवेल्या येवजण्यां खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख जानेवारी 31 जावन आसा. देखून ह्या येवजण्यांचो लाव घेवप्या विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग अर्ज करचे अशें आवाहन खात्यान केलां.
76व्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात इंडोनेशियाचो राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो मुखेल सोयरा म्हणून उपस्थित आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां हें आमंत्रण दिल्ल्याचें कळटा. राष्ट्राध्यक्ष सुबियांतो 25 आनी 26 जानेवारीक भारताक भेट दितले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे ऑक्टोबर 2024 वर्सा राष्ट्राध्यक्षाचो पदभार स्वीकारले उपरांत राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवोची भारताक ही पयली भेट आसतली. ह्या भेटेक लागून फुडाऱ्यांक द्विपक्षीय संबंदांचेर नियाळ घेवपाची तशेंच प्रादेशीक आनी जागतीक प्रश्नांचेर चर्चा करपाची संद मेळटली. भारत आनी इंडोनेशियाचे इश्टागतीचे संबंद आसात तेन्ना तांची ही भेट फळारीक थारतली अशें कळटा. भारतीय हवाई दळ अंदू 26 जानेवारी ह्या प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात तांचे बऱ्यापैकी हवाई प्रदर्शन दाखोवपाचे आसा. प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वट्ट 40 विमानां फ्लाय पास्ट करतली. वेगवेगळी फॉर्मेशनां करून आपलो पराक्रम ह्या दिसाक मळबाक ते दाखयतले. तीन महिन्या पयलीं व्हड प्रसिद्धी करून सुरू केल्ले एल्डर लायन 1456 हे ज्येष्ठ नागरिकां खातीर तयार केल्ले टोल फ्री हेल्पलायन नंबर आता बंद पडपाच्या मार्गार आसा. ह्या हेल्पलायन नंबरा वरवीं गोंयच्या जाणटेल्यांक कसलीच मजत जायना. देखून गोंयच्यान हो नंबर हाताळचे परस दिल्लींतल्या केंद्रांतल्यान तो हाताळचो अशें आतां चर्चेक येवपाक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यांतल्या 230 जिल्ह्यातल्या 50,000 परस चड गावांत मालमत्ता आशिल्ल्यांक स्वामित्व येवजणे खाला 65 लाखां वयर प्रॉपर्टी कार्डां वांटपाची आसात. हो वितरण सुवाळो 18 जानेवारीक दनपारां 12:30 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं जातलो. स्वामित्व येवजणेचो हेतू हो ग्रामीण उदरगत घटमूट करपा खातीरचो जावन आसा. तशेंच गांवांनी निवासी मालमत्ता आशिल्ल्या घरांक हक्कांची नोंदणी दिवप हो लेगीत ह्या येवजणेचो हेतू जावन आसा. हातूंत ड्रोन तंत्रज्ञानाचो उपेग करून वाठारांचे सर्वेक्षण आनी नकाशे तयार करतात. देशातल्या लोकांच्या आकांक्षा आणि अपेक्षांक लागून भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अपूर्व रूपांतरण दिसून आयलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. शुक्रारा नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत 6 दिसांच्या भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025चे उक्तावण करतना ह्या क्षेत्रात व्यापक वाड जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा. देशातल्या ऑटोमोबाईल उद्देगांत फाटल्या वर्सा वर्सुकी 12% वाड जाल्या. मेक इन इंडिया उपक्रमाची तांक देशातल्या ऑटो उद्देगाची वाड करपाची एक बरी संद दिता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलां.
दूरसंचार आणि डिजिटल या दोन्ही मळार भारत संवसारीक मळार फुडारी ठरला अशें विधान केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी केलां. डिजिटल भारत निधींतल्यान चलपी 4G मोबायल सायटींचेर संचार साथी मोबायल ऍप्लिकेशन, नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन 2.0 आनी इंट्रा सर्कल रोमिंग सुरू करतना तांणी हें विधान केलें. संचार साथी पोर्टलाच्या आदारान आतां मेरेन 25 लाख चोरिल्ल्या फोनांतले 15 लाख फोन सोदून काडल्यात अशीय म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. भारतीय रेल्वेन संवसारांतली सगळ्यांत बळिश्ट हायड्रोजन रेल्वे तयार केल्या. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं म्हायती दिली. भारतीय रेल्वेच्या हायड्रोजन इंधनाचेर चलपी ट्रेन इंजिन हे संवसारांतले सगळ्यांत हॉर्स पावराचें इंजिन जावन आसा. संवसारांतले फक्त 4 देशांनी अशें रेल्वे इंजिन आसा. ते 500 ते 600 हॉर्स पावर आशिल्ले इंजिन तयार करतात. भारतीय रेल्वे कंपनीन देशी तंत्रज्ञानाचो उपेग करून हे इंजिन तयार केला. ह्या इंजिनाची क्षमताय 1200 हॉर्स पावर इतली आसा. ह्या इंजिनाची पयली चाचणी हरियाणाच्या जिंद ते सोनीपत मार्गाचेर जातली. ह्या 89 किलोमीटर मार्गाचेर हायड्रोजन रेल्वेची चाचणी जातली. रेल्वे मंत्रालयान 2023-24 आर्थीक वर्सा 35 हायड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन तयार करपा खातीर 2800 कोटी रुपया दिल्ले. देशातल्या स्थलांतरितांचो पॅटर्न वेगान बदलता. 2011 सावन 2023 मजगती 12 वर्सांत अशा लोकांचें प्रमाण सुमार 12% देंवलें. 2011 देशांत स्थलांतरितांचो आंकडो 45.57% आशिल्लो. 2023 तो 40.20 कोटी उरला. स्थलांतरितांचो निर्देशांक पळयल्यार 2011 तो 38% आशिल्लो. 2023 तो 29% जालो. सध्या 75% परस चड स्थलांतर आपल्या मूळ गांवा पासून 500 किलोमिटरच्या अंतरा पुरते मर्यादीत जाले. भारतात सर्वायकल कॅन्सराचे सगळ्यात चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचे प्रमाण जरी उणें असलें तरी लेगीत ह्या कॅन्सराची नेमकी लक्षणां कितें आसात ती जाणून घेवप सक्तीचें. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडात जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतले म्हत्वाचे अशे लक्षणां म्हळ्यार खंयच्याय एका बायल मनशेक जर हो कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालूच उरप. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतिकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदारूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करूं नाकात असो दोतोरांचो सल्लो आसा. नीट UG 2025 परीक्षा पेन आणि पेपर मोडात एकेच दिसात आणि एकेच शिफ्टांत जातली. सगळ्या वैजकी संस्थांनी पदवीधर वैजकी शिक्षणात प्रवेश मेळोवपा खातीर राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी नीट UG परीक्षा घेतात. ही परीक्षा आता पेन आणि पेपर मोडात घेवपाची आसा अशें कळटा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही